बरवासो जावन आसा धर्मशास्त्रीक शिगूण आनी हें तत्व आमकां पयल्या चिटींत बायगेन पावलुची कोरिंतकारांक 13वा आवेसवोर 13वे वळींत मेळटा. आमी बोरवांशाचेर नियाळ केल्यार बोरवासो जावन आसा एक देवाची कृपा, जाचे उद्देशी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां प्रेरण, शक्ती, बळ आनी मार्गदर्शन दिता. आमी जरी तर आदल्या तशेंच नव्या कलराचेर धांवती नदर मारल्यार जायत्या रुपान आमकां ह्या मुद्द्याचेर नियाळ करूंक तशेंच आमच्या जिविताक बोरवासो नवी दिशा दिवंक आमकां आदार आनी नेट दिता. आदल्या कलरांत आमी पळयता कशे भाशेन इस्रायल पोरजा देवाचेर आपलो विस्वास धरून बोरवांशान इजिप्त देश सोडून बासल्या देशांत ती वाटेक लागतात. मोइसेस तांकां जायत्या रुपान आदार आनी सहकार फाव करता. प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी पासून आमी पळयता कशे भाशेन तांच्या जिवितांत कोस दोगद आनी जायते पावटी पातका उद्देशी पयस गेली तेन्ना बोरवांशाचेर तांचें लक्ष घालूंक प्रवादी इस्रायल पुरचे लागीं मागता. नव्या कलरांत आमकां जेजूच आपले वस्तुंगी आपल्या आयकोप्यांक आनी भोव करून आपल्या शिश्यांक बोरवांशाचेर आपलें मन आनी काळीज घालूंक आमंत्रण फावो करता. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या पयल्या नव्यानाचो विशय म्हणल्यार बोरवासो देवाचे पदवेचेर विस्वास दवरून जिवंक आदार. आमी जरी तर पयल्या क्रिस्तांवांचेर धांवती नदर मारल्यार आमी पळयता कशे भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां बोरवांशाची क्रिस्तांवां जावन आमकां नमुनो कसो दिल्लो आसा. धर्मदाच्या इतिहासांत आमी पळयता कशे भाशेन तांच्या जिवितांत आव्हानां, त्रास, पिडापीड आयले तेन्ना तांणी आपलें जिवीत बोरवांशाचेर आठापलें आनी जायत्या रुपांत आमकां मेळटा कशे भाशेन तीं एकामेकाक आपलो वेळ सारून मागण्यांतल्यान जावं वस्तू एकामेकाक वांटून आपलें जिवीत सारतालीं. हेंच रूप आमकां जायत्या रुपान आदार आनी सहकार आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आयच्या काळार. आमी त्याच पयल्या क्रिस्तांवांनी नदर मारल्यार आमकां 4 मोठे शिगूण दिश्टी पडटात. पयले सुवातेर देवाचें बरेपण. जेजू आपलो संदेश शिसांक दिल्या उपरांत स्वर्गाक चडल्या उपरांत आनीक तांणी जो वावर सुरू केल्लो तो शिसांनी फुडें व्हरूंक तांकां निरोप दिल्या उपरांत आमी पळयता कशे भाशेन शिसांनी जेजूचें नांव परगटलें आनी ताचें नांव परगटता आसतना पयल्या क्रिस्तांवांनी देवाच्या बरेपणाचेर आपलें लक्ष आनी मन घातलें. जरूय तांकां त्या काळार पिडापी सोंसचें पडलें तरूय देवाचें बरेपण जें बोरवांशाचेर आटापलें तें तांकां आदाराक पावलें. दुसरे सुवातेर भावार्थ. तांणी आपलो भावार्थ पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर तेवलो आनी हो भावार्थ तांकां बोरवांशान जिवंक आदार आनी सहकार फावो जालो. तिसरे सुवातेर धिरान रावलीं. जरूय जायत्या लोकांक तांकां फुडो करचो पडलो भोव करून ओ क्रिस्ती, तरी आपलो धीर आनी आदार जेजूच्या कोश्टां उद्देशी ताणें आपल्या जिविताक आपणायलो आनी हे उद्देशी ताणें आपलें क्रिस्ती जिवीत बोरवांशान ती जियेली. अशें की चवथे सुवातेर ताणें कोश्टांचेर जैत व्हेलें आनी आमी पळयता कशे भाशेन ह्या पयल्या क्रिस्तांवांनी आमकां सगल्यांक एक नमुनो कसो दिल्लो आसा. आमी आमच्या जिवितांत कोश्ट दोग येता तेन्ना बोरवांशान त्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक. आमच्यान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकांय तोच संदेश मेळटा. फ्रांसीस शावेराक जेन्ना इनास ते लोयनान भारतांत धाडलो तेन्ना बोरवांशान ताणें इनासाक ओय म्हणून जबाब दिलो आनी ह्याच बोरवांशा उद्देशी ताणें हो लांबडीक प्रवास केलो आनी लांबडीक प्रवास करता आसतना जायतीं आव्हानां ताका भोगचीं पडलीं तरी आपलो विस्वास
कुर्सार किळलेल्या जेजूचेर दवरून आनी बोरवांच्या रुपान हो प्रवास ताणें गोंयांत सोंपयलो. सुमार 10 वर्सां जावं गोंयांत व दुसऱ्या वाठारांनी जेजूचें नांव आनी ताचें शिंगोण परगट्टा आसतना जायते त्रास ताका भोगचे पडले. तरूय ह्या त्रासांक आव्हानांक ताणें बोरवांसाच्या रुपान फुडो केलो. आमच्यान जायतीं उदाहरणां घेवं येता जंय फ्रांसीस शावेरान आपलो बोरवांसो देवाचेर आठयलेलो. उदाहरण म्हणल्यार भोव करून दुसऱ्या वाठाराच्या मनशांक जेजू शिकवण दिता आसतना त्या वाठाराची ताका भास ओळख आसूंक ना. तरी दुसऱ्याच्या आदारान बोरवांसाच्या रुपान ताणें क्रिस्ताचें नांव पुरगुटलें. जेजू संस्थेंत एक वांगडी कसो आसतना बोरवांशान ताणें आपलें जिवीत ह्या वाठारांत सोंपयलें. आयिल्लो तो गोंयांत पूण परत युरोप देशांत पावूंक ना. मोगाल म्हज्या भाव भयणांनो, हो विशय आमकां कितें भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जे भाशेन पयल्या क्रिस्तांवांनी आनी फ्रांसीस शावेरान बोरवांशाचेर आपलें मोन आनी काळीज धरून जिवीत सारलें, तेच भाशेन आमी बोरवांशान देवाचे पदवेचेर आमचो मोग आनी आमचो विस्वास देवून जिवीत जिवंक गरजेचें. आमकां 5 तरेतरेच्यो सवलत्यो आदार हांव फकत त्या 5 मुद्द्यांचेर धांवती नदर मारता. पयले सुवातेर मागणें, दुसरे सुवातेर देवाचें उतर, तिसरे सुवातेर संस्कार, चवथे सुवातेर समजिकाय आनी 5वे सुवातेर भावार्थ. ह्यो 5 सवलत्यो वो मुद्दे आमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक भोव करून बोरवांशान देवाच्या पदवेचेर नियाळून आनी विस्वास धरून आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आयचें पयलें वाचप आमकां सिराक उगडास करता. आमच्या दयाळपणा उद्देशी आनी उदार मनान आमी दुसऱ्यांक आमचें मन प्रोसीद वो वांटप देतना देवाक आमच्यो करण्यो मानून तो घेतलो. आयच्या शिववर्तमान जेजू आपल्या शिसांक आनी भोव करून पेद्रूक म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करता, जाणी आपल्या घरच्यांक सांडल्यांत आनीक आपल्या बरोबर येतात, तांकां जेजू आनी देव 100% फावो करतलो. तर ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना आमकां कृपा आनी बोळ मागुया. बोरवांसो एक शेगूण कृपा आनीक देवाची संदी कशी आमी बरे भाशेन आमच्या जिवितांत आपणावून बोरवांच्यान आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां बोळान, शक्तीन आनी देवाच्या बेसांवांनी बोर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेंत कोतकोत्यान मागुया.